आयची सालसेत एरियांतली कोविड आनी कर्फ्यूची अपडेट अशी आसा। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयज 205 पेशंट कोविडाचो इलाज व ट्रिटमेंट घेतात अशें इन्फॉर्मेशन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पाटील हाणें आमकां दिल्या। फाटले 3 दीस जाले साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एकूय डेथ जावंक ना। सगळ्या साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसलेल्या मेडिकल ऑफिसर्स आनी आयुष डॉक्टर्स हांकां व्हेंटिलेटर ट्रेनिंग ह्या दिसांनी चालू आसा। तशेंच पेडियाट्रिक कोविड केअर हाचे ट्रेनिंग सगळ्या नर्सिसांक दितात आनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोडेक 3rd वेव गोंयांत येयत म्हूण तयारी करता। काल राशोल सेमिनारीचे पाद्री आनी सेमिनारिस्टांनी राशोल सेमिनारीचे शेतां रोयलीं। वर्साच्या वर्साक ते जुलयाचे 3 तारखेर शेतांत वचून शेतां रोमतात। शेतां लून जातच ते तरेतरेचे वेजिटेबल व भाजी ते शेतांनी रोयतात। एक्स टुरिझम मिनिस्टर आनी नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको हाणें आयज बेतालबाती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एनाउन्स केला की आपूण निश्चित कांय दिसां भितर काँग्रेस पार्टीन जॉयन जातलो म्हूण। तो नुवे व बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हूण 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक उबो रावंक सोदता। ह्या दिसांनी सालसेत एरियांत जायत्यो चोऱ्यो जावपाक लागल्यात। कांय भुरगे विदाउट नंबर प्लेट मोटरसायकल घेवन येतात आनी रस्त्यार वेतेल्या लोकांचे भांगाराचे सडपडेक हात मारतात आनी चोरून व्हरतात। असल्यो घडणुको कुडतोरी तशेंच राय गांवांत जाल्यात। लोकांनी सदूर रावंक आमचे मागणे। काल रात्री ओल्ड मार्केट मारगांव आसलेल्या सिडाल्मा कॉपेलांत चोरी जाली आनी चोरांनी डोनेशन बॉक्सांतले पयशे चोरून व्हेले। कॉपेलाचे मेन डोर आनी गेटीचे लॉक चोरांनी मोडले। मारगांव इगर्जीचो पाद्विगार फादर अमान्यो वालादारिस हाणें फातोड्डा पुलिसींक कंप्लेन केला आनी हाचेर चौकशी मागल्या। जुलयाचे 8 वेर ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन एप्रूव्ह करूंक मडगांव एचजीपीडे ग्राउंडार हियरिंग जावचें आसा आनी आतां सद्याक गव्हर्मेंटान 2 व्हडले माटो घालपाचें काम चालू केलां। अनकन्फर्म न्यूज मेळटा ते प्रमाणे कांय एक्टिविस्टांनी हायकोर्टाक एक पेटिशन लेटर करून मागला तांणी इंटरव्हेन जावचें आनी हें हियरिंग पोस्टपोन करचें, कित्याक एक्टिविस्टां प्रमाणे जरी तर ह्या दिसांनी हे हियरिंग घेतले जाल्यार कोविडाच्यो केसीस वाडूंक शकतात। साश्टीकार ह्या एनजीओन आयज बेनावली बीचीर ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करून हाडलो आनी जायतीं झाडांच्यो रोपयो रोयल्यो। तशीच ताणें लोकां लागीं मागलां जाता तितलीं आमी झाडां रोवची म्हूण। ही जाली सालसेतीची आयची अपडेट। They say you don't need a reason to shop at a sale. I say, you've got to be kidding. My reason? Fashion. Get ready for India's hottest fashion sale featuring the world's biggest brands. The season of reason is coming. वास्कोचें अपडेट सांगतना एक मुखेल गजाल जी आमी उलोवंक सोदता इज अबाउट एन असॉल्ट एन आरटीआय एक्टिविस्ट नारायण नायक हांचेर काल दनपारां सांकवाळ पंचायतीचे भायर हल्लो जालो। नारायण नायक जे आसा हे साउथ गोवा बीजेपी प्रेसिडेंट तुळशीदास नायक आनी पंच मेंबर जो आसा तुळशीदास नायक सांकवाळ हांचो व्हडलो भाव आनी काल तांकां दनपारां तांचेर हल्लो जालो। जे आमकां म्हायती मेळटा ते हिशोबानी खंय नारायण नायक आनी ताजो एकटो वांगडी विशाल नायक म्हणटा ते सांकवाळ पंचायतीन गेल्ले आनी जेन्ना तो देंवतालो ताजेर खंय हल्लो जालो। 2 लोक आशिल्ले भितर इनवॉल्ड जे हल्ल्यान भितर तांच्यांनी खंय रेनकोट घातिल्लो, मास्क घातिल्ले आनी ते कोण ते अजुनूय कळूंक ना। पूण तांच्यांनी खंय इमिजिएटली जेन्ना नारायण नायक देंवलो तांचेर खंय रॉड आनी पायप घेवन हल्लो केलो। तांचे तकलेर तांच्यांनी वार केलो, ताचे पांयाचेर दिमीचेर आनी फाटीचेर तांकां तांचे हल्लो केलो। जशें आमी आय विटनस विशाल नायका कडेन उलयले तांच्यांनी सांगलें की ते सुमार 12 सुमार पंचायतीन गेल्ले आनी जेन्ना ते पंचायतीन गेले थंय कितें काम करून ते बरोबर देंवताले आनी तांकां एक रेनकोट घालून एक मनीस दिश्टी पडलो। पावस पडनासतना सुद्दां तो मनीस रेनकोट घालून आशिल्लो म्हूण तांकां खंय तरी दुबाव जालो। पूण तांच्यांनी केन्ना येवजूंक नासलें की खंय तरी एटॅक जातलो म्हणून आनी ते मनशांनी खंय लास्टाक भितरल्यान रेनकोटांतल्यान रॉड काडले आनी नारायण नायकाचेर हल्लो चालू केलो। तांचो हल्ल्याचेर तांच्यांनी तांकां सेफ करपाक जेन्ना विशाल नायक म्हणटा ते मुखार सरले तांचेरूय खंय हल्लो केलो आनी मागीर तांच्यांनी खंय एक लागीं कन्स्ट्रक्शन सायट आसा
तांच्यांनी एक खांब उखल्ली आनी जेन्ना ते मध्यस्थी जावपाक गेले तेन्ना खंय तांकां पिस्तॉल दाखयले आनी तांकां भिवोवपाक लागले आनी अशें करून नारायण नायकाचेर बरो एक जोरदार हल्लो जालो. नारायण नायकाक मागीर इमिजिएटली तांच्यांनी थंयच्यान उखलून GMCन हांगा व्हेलो आनी थंय तांकां एडमीट केले. जेन्ना आमी ताजे भाव जे आसा तुळशीदास नायक जे साऊथ गोवाचे साऊथ गोवाचे प्रेसिडेंट आसा BJPचे, तांकां आमी संपर्क साधलो. तांच्यांनी सांगलें की खंय तरी तांकां दुबाव येता की खंय तरी सांकवाळ पंचायतीचे मनीस हातून इन्वॉल्व आसूंक शकता. म्हणजे खंय तरी तांचें म्हणणें आसा की नारायण नायक जो आसा हो RTI एक्टिविस्ट आसा, ताणें जायते मुद्दे हातांत घेतिल्ले, जायते लोकांची ताणें RTI काडिल्ली आनी खंय तरी एक मोठी भांगड खंय तरी एक्सपोज जावचे पयलीं तांचेर खंय वेल ऑर्गनायज प्री प्लॅन अटॅक तांचेर जालो. काल जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयले, ही सेड दॅट नारायण नायक इज आउट ऑफ डेंजर. सद्याक खंय तांकां माथ्यार एक 8 काय 9 पोतां पडल्या आनी तांचे जे पांय आसा ताका फ्रॅक्चर जाला आनी तांची जी दिमीची वाटी आसा ती खंय भरपूर डॅमेज जाल्या. सो तांचेर काल 2 ऑपरेशनां जालीं. सद्याक इज आउट ऑफ डेंजर. तांच्यांनी आपलो स्टेटमेंट पुलिसांक दिलो. पुलिसांचे जे अधिकारी आसा ते GMCन तांचो स्टेटमेंट घेवन तांच्यांनी काल एक ऑफेन्स रजिस्टर केलो अगेन्स्ट 2 अननोन आनी तांच्यांनी एक आर्म्स एक्ट लायले. कित्याक जे आय विटनस आसा तांच्यांनी सांगलें की खंय तरी आपल्याक पिस्तॉल दाखयले. तेच भशेन आमी पळयता की वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर हाजो बरो तपास चालू आसा. अशें आयकूंक येता सुत्रा कडेन की खंय तरी एक टीम फॉर्म केल्ली आसा आनी हाजे भितर बेगीन एक उगड येवपाची चान्स अशें दिसता. जेन्ना आमी तुळशीदास नायका कडेन उलयले तांच्यांनी सांगलें की तांचे कडेन थोडे एविडन्स आसा वीच दे वील प्रोड्यूस आनी हाका लागून जो आरोपी हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तो खंय बरो बेगीन सांपडटलो. दुसरी गजाल आमी पळयता की जे मोरमुगांवच्या वाठारांत जे सडारी एरिया आसा थंय 10 दीस जाले दिसाक एक गाय मरता आनी अशें करून 7 दिसांनी भितर एक सुमार 10 ते 11 गायो मेल्यो. खंय तरी लोकांक दुबाव लागता की हे ज्यो गायो जे मरण पावता तांकां कोणें तरी पॉयझन घाला आसतलो आनी हाका लागून तांच्यांनी एक इन्क्वायरी डिमांड केल्ली आसा. काल एक एनिमल हजबंड्रीची टीम डॉक्टर बी हे सगळे आयिल्ले आनी तांच्यांनी तो प्रायमरी तपास चालू केलो. जेन्ना आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाक मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलें की हो जो प्रकार आसा इट इज व्हेरी सॅड इव्हेंट की दिसाक एक गाय मरता आनी हाका लागून तांच्यांनी सांगलें की ज्यो स्ट्रे गायो त्या एरियान आसा तांकां खंय ते सगळे गौशाळान शिफ्ट करतले आनी एक तरह इन्क्वायरी बसयतले की हातून भितर वॉट इज द रिजन फॉर द डेथ. खंय तरी पॉयझनिंग जाल्यार तांच्यांनी कितें खाल्ल्या जावं तांकां कोणें पॉयझन केल्लो आसा हें सोदून काडपाक. आनी ती खंय फॅसिलिटी सद्याक पुणा अवेलेबल आसा म्हणून ते जे आतां ज्यो गायो मेळटा तांचे पोस्टमॉर्टम करून तांचे बायोप्सी रिपोर्ट पुण्या धाडटले आनी तितले म्हणसर तांच्यांनी पुलिसांकूय सांगलें की एक स्ट्रिक्ट पळोवणी दवरची अख्ख्या वाठारांत की खंय तरी रातचे कोणी कितें तरी कोणाक गायक बी कितें भरयता जावं कितें पॉयझन करता ही खबर काडपा खातीर. आनी जे सद्याक ज्यो गायो आसा स्ट्रे कावज आसा तांकां सगळ्यांक खंय ते गौशाळान आपले पर्सनल एक्सपेंडिचरान ट्रान्सपोर्ट करतले. आनी तांच्यांनी हेंय लोकांक अपील केल्या की जरी कोणाच्यो जरी आपल्यो स्वताच्यो गायो आसा जाल्यार तांच्यांनी आपल्यो गायो घरांत दवरपाच्यो. कित्याक सगळ्यो ज्यो गायो त्या वाठारांत आसा तांकां खंय ते आयज सांजे भितर गौशाळान शिफ्ट करतले. ही आसली वास्कोची अपडेट. पुणेच्यान अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं जे कोवीड पेंडामीक लागून सरकारान जो नवो निर्णय घेतला, जो स्टेट कर्फ्यू आशिल्लो तो तेजो टायमींग वाडोवन सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत जो टायमींग वाडिल्लो आसा आनी तितूर भितर काही रेस्टॉरंट जावं शॉपाक लागून मुभा दिल्ली आसा आनी तेजे लागून लोकांनी वेलकम केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन सुरवातीक फिश मार्केट आनी व्हेजिटेबल मार्केटान गर्दी जातली त्या प्रमाणे आतां खुबशी गर्दी कमी जावपाक लागल्या आनी फिश मार्केट वेंडर्सूय आसा ते मार्केट सोडून जायत्या वाठारांनी आतां रस्त्यार फिश विकपाक लागल्या. ही आशिल्ली कोवीड पेंडेमीक. दुसरी गजाल म्हणल्यार जे फाटल्या फावटी जे वादळ जाल्लें त्या वादळाक लागून लोकांक जे नुकसाण जाल्लें, जेंची घरां पडलेलीं, झाडां हें जावन भरपूर नुकसाण जाल्लें त्या लोकांक प्रियोळ मतदारसंघान आयज जे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आनी प्रियोळचे आमदार तांणी जवळ जवळ 9 जाणांक बेनिफिटरी चॅक्स डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. जवळ जवळ 3,80,000 हो एमावंट जाता आनी 9 जाणांक हे म्हणजे कोणाक 40, कोणाक 45,000 जशें जेचें नुकसाण जालां त्या प्रमाणे तांकां मदत केल्ली आसा. त्याच बरोबर जी लाडली लक्ष्मी स्कीम जी सरकारान मार्गाक लायिल्ली तितूर 1 लाख रुपया जे मेळटाले त्या प्रमाणे आयज जवळ जवळ 178 जे बेनिफिशरीज आहा लाडली लक्ष्मीचे तांकांय सँक्शन लेटर तेणें आयज स्वता आपणे हातीन दिल्लें आसा. म्हाका दिसता फक्त
एक अकाउंट ओपन करून जो स्टॅम्प आहा तो लावन तेंच्यांनी फक्त थंय डिपार्टमेंटान वचून तें एप्लाय करपाचें आनी तांकां 20 ते 22 दिसां भितर हो जो कितें अमावंट आसा तो मेळटलो. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. बार्देस तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना पॉलिटिकली जर हे आसत किंवा बाकीचे हेर घडामोडी आसले जाल्यार सध्या इलेक्शन जशें जशें लागीं येता तशें जे राजकीय पुढारी आसात जावं इलेक्शन म्हणजे इलेक्शनाक जे कोण कॉन्टेस्ट करताले ते लिडर बी सगळे एक्टीव जाल्ले आसा. वचत थंयसर खूब कडेन वन महोत्सव, झाडां वाटप, सारें वाटप अशे बारीक बारीक कार्यक्रम करप चालू आसा. दुसरे BJPचे बीन पार्टीचे नॉर्थ गोवाची पयर म्हापच्या कार्यकर्त्यांची बैठक जाली. तेंचो ऑब्जर्वर जो सिटी रवी आसा तो येयलो, तेणें येवन मार्गदर्शन केलें. दुसरे काँग्रेस पक्ष आपल्या परीनय बीन एक्टीव जाल्लो आसा. काल काँग्रेसीन नॉर्थ गोवा काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेतून तेंच्यांनी एक हें केलां की उत्तर गोंयान 16 तारखेक जे पेट्रोल आनी डिझल आनी जे बाकी गॅस बाकी म्हारगाय जी वाडल्या त्या निशेधार्थ सायकल रॅली काडटले आमी. नॉर्थ गोवान 16 तारखेक आसतली आनी सावथ गोवान 10 तारीख जुलयाची आसतली अशें तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. दुसरे वाटेन आतां पावस भरपूर पडटा सद्या आनी त्या हेतूनसून जे बार्देशांचे जे रस्ते हे आसात ते रस्ते वचत थंयसर रस्त्यांक फोंडकुलां पडलेली आसता. इंटरनल रस्ते खुबूच म्हणजे चलोवपा सारके गाडयो पासून चलोवपा सारक्यो परिस्थितीचे ना. पूण जर पयलींच जर पावस पडच्या पयलीं जर मातशें ताका डागडुजी कितें केल्लें जाल्यार ते रस्ते आयज मात तरी आसतले. पूण सगळे तशे हायवे धर किंवा बारीक खंयच्याय गांवांचे इंटरनल रस्ते पासून चडशे आनी पावसाच्या उदकान खोणकूलां लागले. ही आसली आयची बार्देशांच्यान अपडेट.